मिठाची कणी हाव दर्या भेटेक गेली, दर्यान हात लायना फुडें दर्या येदी जाली. भौमानादीक डॉक्टर माधवी सरदेसाय हांचो हो येदोव्हड हावेस आशिल्लो. ही व्यक्ती आमकां अर्दे वाटेर सोडून गेली. तिची उणीव फकत कोंकणी विभागाक न्हय तर पुराय कोंकणी विश्वाक सदांच भासतली. 7 जुलय हो माधवीबाई सरदेसायाचो स्मृती दिन आनी तुमचे मदले कांय जाण मागीर खुबशे जाण तिका एक शिक्षक संशोधक तशेंच एक लेखक म्हणून वळखता आसतली. माधवीबाईचो विशय समाज भासविज्ञान म्हळ्यार सोशो लिंग्विस्टिक्स आशिल्लो. तशेंच स्त्रीवादी विचार आनी स्त्रीवादी साहित्य म्हळ्यार होय तिजो आवडटो विशय आनी तिच्या जिवा भावाचो विशय अशें हांव मानतां. आनी ती स्त्रीवादाक अशें आपले जिणेचें एक तत्व मानूनच वावुरताली सदांच. आनी म्हाका याद आसा म्हळ्यार नवे भुरग्यांनी कोंकणी आपणावची, कोंकणीन बरप करचें आनी फकत कथा कादंबरी बी तसलेंच बरप न्ही पूण संशोधनात्मक म्हळ्यार रिसर्च बेस्ड लिखाण कशे तरेन तयार करचें आनी नव्या भुरग्यांनी आनी खास करून नव्या चलयांनी आनी बायलांनी अशें तिका खूब आनी ते खातीर ती अशी खूब वावुरताली. जागांनी खूब नवे म्हळ्यार नवे लेखक तयार जावचे कोंकणीन हाजे खातीर काम करताली. माधवी गेलें म्हणून म्हाका माधवी गेलेशें दिसत ना. कारण इतलेंच की ते खंय तरी म्हज्या अवती भोवती आसताच. म्हाका दिसता आमची वळख वळवय जाली. वळवय चित्रंगी म्हणून एक बायलांचो साहित्यिकांचो एक पंगड आसा जो हेमाबाई नायक हाणें सुरू केल्लो. जेन्ना हांवें माधवीक पळयलें तेन्ना हांव सामकें म्हणजे अशें तें आसावरी आतां कशें दिसता तशें दिसतालें. म्हणजे आनी हांव सामकें ताका पळोवन पिशें जालें. म्हणजे अशें आशिल्लें एकाद्रे म्हजे आनी ताजे मदीं 2 वर्सांचो बी फरक आसत पण अशें म्हणजे पप्पी लव आसता पळय तसो तें फुडें चल्लें काय ना हांव ताज्या फाटल्यान अशें आनी ताका पळयत रावतालें. मागीर आमची एक विद्यार्थी संघटना आशिल्ली प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन म्हणून आनी सगळो जो ग्रूप आशिल्लो तो ताजी इश्टिणी आशिल्ले इश्टिणी आशिल्ले आनी म्हजे आशिल्ले. सो तेन्नाय मेळटाले तेन्नाय मेळ्ळें काय हांव ताजे कडेन अशें पळयत रावतालें. म्हाका तेजें हांसतालें न्ही तें इतलें आवडटालें. म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयने तरी न्ही तें कशें हांसता पळय तशें हांसतालें ओगीच उलयतालें अशें करून. मागीर म्हाका एकट्या म्हज्या फ्रेंडान माधवी जावं नाका तूं सारकें तें हें दूद पाणी न्ही तशें जाता. जागा खातीर संशोधन पर कितें तरी बरें हां म्हणप केन्नाच केलें ना. आनी म्हणजे खूब प्रतारणा केली हांवें ताजे कडेन पण माधवी एक वेगळेंच म्हणजे ताजो ध्यास ताजें जीवन सगळें जें कितें आशिल्लें तें जाग आशिल्लें. गोंय विद्यापिठांतलो कोंकणी विभाग आनी जाग प्रकाशन हाच्या जोड पालवान आयज आमी माधवी उगडास ही कार्यक्रम आयज 5 तारखेर आमी हांगा घडोवन हाडटात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 7 तारीख जुलयची ही आमच्या माधवी मॅडमीचो वाडदीस आनी त्या निमित्तान आमी तेजी जयंती म्हणून आमी हांगा साजरो करतात. आनी खूब सुंदर विशय ह्या अनुशंगान आमी दवरिल्लो आसा. महिला साहित्य प्रवाह नवे प्रवाह असो विशय आसा आनी हाच्या संदर्भान हांगा चर्चा जातली. मोठ्या संख्येन हांगसर आमचे विद्यार्थी आनी बाकीचे मानेस्त आमी आपयल्ले आसात. प्रशांती तळपणकर हाच्या अध्यक्षिकाला ही परिचर्चा जावपाची आसा आनी सेंट झेवियर महाविद्यालयांतली प्राध्यापिका भौमान्य डॉक्टर रमिता गुरव ही हांगसर चर्चा करतली. आमची हांगातली आमच्या कोंकणी विभागाची शिक्षिका रुपाली नायक, बाय सोशियोलॉजी डिपार्टमेंटातले बाय मौजिनिया फर्नांडीस आनी अनेक हे सगळे हातून भाग घेतले चर्चेन भाग घेतले. आनी सुंदर अशी हांगसर चर्चा जावपाची आसा साहित्याचेर आनी त्या अनुशंगान कोंकणी साहित्यान कशे तरेन महिलांनी लेखन केल्लें आसा बायलांनी लेखन केल्लें आसा हाचेर चर्चा जातली. आनी कसो स्त्रीवादाचो विचार आमच्या साहित्यान कशा पद्दतीन आयिल्लो आसा हाचें मार्गदर्शन आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक जातलें. हांगसर जाग प्रकाशन हें खूब म्हत्वाचें एक प्रकाशन गोंयांतलें कोंकणी संदर्भांतलें आनी ती आनी आमी जोड पावलान म्हाका दिसता हो दुसरो कार्यक्रम
फाटल्या 8 मार्चाक असोच तरेचो एक म्हत्वाचो कार्यक्रम आमी केल्लो आनी 2-3 म्हयन्या उपरांत हो आमचो दुसरो म्हत्वाचो कार्यक्रम ह्या गोंय विद्यापीठांत आमी घडोवन हाडलो. जाग हांव म्हणजे हांगा दोनीय वाटेन म्हणटात तशें उबें आसा, न्हवऱ्या वाटेन आनी व्हंकले वाटेन जशें उबें रावतात तशें, कित्याक जागाचे हांव सामकें घरचे सदस्य आनीक विभागाचे तर विभाग आमचोच आनी माधवी मॅडमीचोच. सो सगळ्यांचे उपकार आठोवपाक हांव हांगा उबें आसा. ते इतले आपुलकेन माधवी मॅडमीची आपुलकी आनी डिपार्टमेंटाची आपुलकी हे धरून जी हांगा पावतात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.